स्वागत मोगाच्या कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचा आज ब्रेस्तार आणि ब्रेस्तार तुमचो आणि आमची मुलाखत परत जाल्या. आयचो ब्रेस्तार भोव म्हत्वाचो कित्याक म्हळ्यार रेमंड डिकुनाता कोडे तुमच्या खातीर परत एक नवे सॉंग नवे एपिसोड नाही आहे नवो विषय घेऊन तुमच्या मध्ये आयला. हर एक ब्रेस्तार येतना नव्या विशयान तुमकां माहिती दिवचे एक काम कोंकणी भाशेंतली एकत्र कार्यक्रम V4 न्यूज लाईव्ह हांच्या थ्रू करता आणि हे प्रोग्राम आम्ही लाईव्ह करता आनीक हाच्या खातीर आमी संवसारभर कोंकणी मनशांक सोदता. आज आमच्या मध्ये कोंकणीची साहिती नाही एक कंप्युटर शिकोवची एसिस्टंट प्रोफेसर गोवातावन आयल्या. आमकां संतोश आसा ती हांगासर पावतना आमच्या कॅरा परत आयल्या म्हणल्या खातीर आमकां संतोष आसा. तितलें मात न्हय कुठले आमी हांगासर कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र तिका केला काय बेश्टे न्हय. कोंकणी कालांतर हांव काल म्हणटा 100 वर्सां न्हय 1000 वर्सां न्हय कालांतर कंप्युटराचे केदाळा विकिपीडिया या क्लाउड या गुगल या कितें सर्च करूंक सांगता त्या कालांतर मुसर उरच्या तसले एक प्रोजेक्ट ती करतेत आसा. आनी तशें म्हणून ती कोंकणीची काही विशेष काही कोंकणी जावन पयलें जावन कोंकणींत आली मनीस न्हय. तरीकी आमच्या नशिबान या कोंकणीच्या आमच्या मायभाशेच्या नशिबान ती कोंकणीच्या प्रोजेक्टाक MPhil करूंक आयली आणि आज तिणें करचें हें म्हत्वाचें काम ती कंप्युटराची MCA जावं MCA शिकल्या. तशें जाल्यार तिका तें साध्य आसा. आमकां थोडे आमचे तकलेन वचनातले विशय यात आनीक ती NLP म्हणून एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता आसा आनी कोंकणी उलोवच्या आमी आलोचन करता कित्याक म्हळ्यार कोंकणी उलोव त्या एका विशयांत ती काम करते आसा आनी PhD करचो तिचो सब्जेक्ट तो. तरीकी तिणें कोंकणी घेनासतना आनी खंयची घेवं येतालें कोंकणी घेतलां आनी आमकां अभिमान आसा. पयलें तिका ताळयो भेट्टा. स्वागत तुका एनी राजन. आमच्या मध्ये एनी राजन देंपे कॉलेज हाची एसोसिएट प्रोफेसर जावन ती काम करते आसा. कंप्युटर सायन्स टीच करते आसा. कंप्युटर सायन्स कोंकणी न्हय आनी गोवाची हांगासर राहिली. स्वागत तुमकां म्हणटा. एनी राजन सांगा तुमी त्या देंपे कॉलेजी मुजर कशें पावल्यात. तुमी जल्मल्यात खंय आनीक कशें लेक्चरर जाल्यात कितें प्रशिक्षण सांगा. हांव कोंकणी भाशेन सांगपाक गेलें की हांव केन्ना कोंकणी भाशा अशें शिकूंक ना. म्हाजी आवय आनी बापूय केरलाचे ते थंय आसले आनी केरळान जल्मले. मलयाळम ओरिजिनली आमी मलयाळी पण कितें जालें गोवा दमन दीव युनियन टेरिटरी आसलें. गोवा दमन दीव आवडटा युनियन टेरिटरी आसलें तेन्ना म्हाजे बापूय दमनान आसलो. मागीर गोवा स्टेट जाल्यार तांकां सगळे ऑफर येले तांकां गोव्यान येवपाचें. तशें जाल्यार तेणेन गोवा ऑप्ट केलें आनी हांव एक 5th स्टँडर्डान आसतना गोव्यान बिचोली म्हणून एक प्लेसान येवन म्हाजे बापूय PWD काम करपाक पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट तेन्ना तशें लावून थंय हांवें स्कुलींग केलें जेजुएट स्कुलान केलें आनी नॉर्मल एड्युकेशन गव्हर्मेंट स्कूल आनी कांय विशेश ना की म्हाका कोंकणीक अशें फेवर आसा अशें तशें कांय ना. नॉर्मल स्कुलींग केलें. मागीर स्कुलान जावन पणजी येलें डेंपे कॉलेजान शिकपाक गेलें. थंय तुमचें शिकप जालें. डेंपे कॉलेजान हांव शिकलें. BSc फिजिक्स केलें थंयसून. तेन्ना कंप्युटर सायन्स म्हणजे अशें सब्जेक्ट बी कांय ना. तेन्ना आमी BSc फिजिक्स करताले ना तर BSc मॅथ्स करताले. तर हांवें फिजिक्स ऑप्ट केलें. फिजिक्सान थंय 3 वर्स BSc फिजिक्स केलें आनी मागीर म्हाका लॉआक बी मेळ्ळें पण हांव लॉक वचूंक ना. LLB करपाक म्हाका मेळ्ळें सीट मेळ्ळें पण तेन्ना म्हज्या फ्रेंडान सांगलें तुका MSc इलेक्ट्रॉनिक्स मेळ्ळें म्हणून. हांव इलेक्ट्रॉनिक्स मेळ्ळें ओके आतां इलेक्ट्रॉनिक्स बरें आसा कित्याक फिजिक्स केलें हांव आतां लॉआन कित्याक वचपाचें म्हणून हांवें फिजिक्स जॉयन केलें. तेन्ना फिजिक्स जॉयन केलें तेन्ना बी म्हाका कांय टच ना कोंकणी. बेश्टें उलोवपाचें लोकां कडेन तितलेंच आनी कांय म्हाका कोंकणीचे ग्रामर या कोंकणीचे कितें तशें स्ट्रक्चर कितें आसा बी कांय अंदाज ना. जनरल आतां कोणाक मेळ्ळें तर कोंकणी उलोवपाचें तितलेंच म्हाजें कोंकणी आनी म्हाजें रिलेशन संबंद तितलेच आसले. तेन्ना आनी MSc जालें.
आनी MSc जावन मागीर तेन्ना म्हजें लगीण जालें. आतां आमी केरलाचे लोक बेगीन लगीण अर्ली मॅरेज आनी म्हाका बी कांय ऑपोजिशन नासलें कित्याक म्हाका दिसलें की लगीण करुया आतां बापूय बी At the age of fantasies you are married. That's also good. बरो विषय तो. एट द एज ऑफ 23 लगीण जालें. हजबंड 27. आतां लगीण जालें आनी तेन्ना बी हांव कांय म्हजें रिसर्च करपाचें या म्हाका शिकोवपाचें म्हाका कांय तशें मनान बी ना आनी कोण म्हाका सांगूं सुद्दां ना. तर लगीण जालें मागीर भुरगीं जालें तशें. पण म्हाका एक असलें की म्हाका स्टडी करूंक जाय आनी की मुखार सुरू जाय करूंक जाय. पण कितें भुरगीं आसा इनलॉस आसा तर आमी सगळे जॉयंट फॅमिली रावताले. मागीर कशें तरी इल्ल्या तरी कितें 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 शिकूंक जाय अशें म्हाका आसा. तर केन्ना बी म्हाका खंय तरी मॅटर्निटी वेकन्सी नातर लीव वेकन्सी अशें येता तर हांव थंय वयता शिकोवपाक. आनी कितें शिकयता हांव कंप्युटर अवेरनस. ओके बेसीक कंप्युटर कितें बेसीक कंप्युटराचे फर्स्ट इयर भुरग्याक शिकोवपाचें तें म्हजें टिचींग स्टार्ट केलें. टिचींग स्टार्ट केलें. फ्री ऑर ना तेन्ना कितें 100 रुपीज. पयलीं हांवें एक लेक्चर गेल्लें 32 रुपीज मेळटाले. मागीर 100 रुपीज जाले. पण तें कितें तेन्ना पणजी टू मडगांव असलें 2 रुपीज 50 पैसे इतलेंच असलें. तर हें बरें आसा आनी एक एक्सपिरियन्स आसा कित्याक आमी इतले भुरग्यां फुडें उलोवपाक जाय तशें आमकां एक्सपिरियन्स मेळटालें. आनी हांव 2-3 कॉलेजान अशें थंय वचून काम केलें आनी म्हाका बरें फीडबॅक मेळ्ळें थंय प्रिंसिपलासून की हांव शिकोवपाक प्रॉब्लम ना तशें म्हाका फीडबॅक मेळ्ळें. बरी टीचर जातलें. पण एक टिचराचें एक काम कितें जाता आमकां सदांच अपडेट आसूंक जाय. सदांच अपडेट आसूंक जाय आनी म्हाका शिकपाचें आसा म्हणून हांव केन्ना सांगना की म्हाका BSc फिजिक्स या MSc फिजिक्स हांव आउटस्टँडींग स्टुडंट ना तशें कांय ना. हांव नॉर्मल स्टुडंट दुसऱ्या भशेन हांव बसतलें शिकतलें तशेंच आनी एवरेज स्टुडंट तशें म्हजें वयतालें. मिन्स तशें हांव दुसरे कॉलेजीन वचून म्हजें काम करतालें आनी कंप्युटराचें पार्ट टायम लेक्चरर. अशें पार्ट टायम लेक्चर बेस सांगपाक जाता. तेन्ना अशें कॉन्ट्रॅक्ट बी कांय ना. तूं वचून 2 लेक्चर घेवपाचें 3 लेक्चर घेवपाचें अशेंच आनी टोटली डिवोटेड टू कंप्युटर सायन्स आनी दुसरें कांय हांव घेवंक फिजिक्स न्हय. फिजिक्स न्हू कंप्युटर सायन्स कित्याक हांव BSc फिजिक्स केलें मागीर हांवें MSc इलेक्ट्रॉनिक्स केलें मागीर MCA केलें. केलें. आतां MCA बी करपाक कितें भुरगीं धाकटे खंय वचपाचें तेन्ना हांवें इग्नोन जॉयन केलें. इग्नोन जॉयन करून हांव एक वर्स MCA करून थंय फीस बी भरून हांवें तशें म्हजें MCA इल्लें म्हणून MCA म्हजें कंप्लीट केलें. तेन्ना बी म्हाका बरें उमेद आसलें की बरें जालें हांवें असलें म्हाका करपाक जाता. आनी बायलांचें एक म्हणजे कितें घरान एक पार लगीण जालें भुरगीं जालें तांकां बी शिकोवपाक पण अशें इग्नो अशें कोर्सस आसा ते आमकां शिकपाक जाता. किचन मात्र न्हय किचनाच्या भायर वस्तू विशय शिकपाक जाता. तशें हांवें म्हजें MCA बी केलें आनी हिंगा खंय लेक्चर मेळटा मास्टर्स इन कंप्युटर एप्लिकेशन. MCA म्हळ्यार मास्टर्स इन कंप्युटर एप्लिकेशन. आनी तेन्ना म्हजे प्रोजेक्टान हांव कितें केलें इज ऑन डेटा मायनींग एक धाकटुलें प्रोजेक्ट केलें. तेन्ना बी हांव केन्ना चिंतूंक ना NLP म्हणून आमी कोंकणीच्या भाशेन कितें करूंक जाय बी हांव चिंतूंक ना. हांवें म्हाजें कंप्युटर सायन्साच्या सब्जेक्टान कितें आसा तें फॉरवर्ड घेवन तें करतालें. तशें लायफ स्मूथ. तुज्या पेरंट्सा कितले सिबलिंग्स आनी म्हाजे पेरंट्स म्हणजे हांव आनी एक म्हजी भयण आसा. ती भयण आमच्या पळय केरलाचे सगळे लोक म्हणजे नर्सिंगाचें काम करता. म्हाजी मदर इन लॉ नर्स आसा म्हाजे सिस्टर इन लॉ नर्स आसा. ती बी नर्स आसा. ती नर्स आसा आनी ती न्यूयॉर्कान आसा. मागीर तुमकां देंपे कॉलेजींत केदां मेळ्ळें म्हणून आमी ते उलया. एक ब्रेक काडूची वेळ येयला. कोंकणी भाशेन कितें ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा. आमच्या मद्दे आसा एनी राजन. एक कोंकणीची कार्यकर्ता म्हणल्यार बरी. तिच्या हातांतले पयशे घालून आज कंप्युटरायज करच्या कोंकणीच्या कामांत ती डेडिकेट जावन गोवन हांगा आयल्या. सांगात दोगां जाणांक कॅमेरामॅनांक गॅपरान आयल्या पूण रेकॉर्ड करता आसा तिका आमी जर हांगासर हाडला तुमच्या मुखार तुमकां माहीत कोंकणी विशयान दिवच्या खातीर पळया रावा आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन घेतला एक ब्रेक काडया. कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा
डेम्पे कॉलेज गोवा हांगातून आयिल्ली एनी राजन कोंकणी खातीर एक म्हत्वाचें काम ती करता, एक प्रोजेक्ट करता आसा ती एमफील या डॉक्टरेट करच्या खातीर करता आसा. बट कोंकणीक ताच्या ताच्या वरवीं एक व्हडलो उपकार जाता आसा. तिच्या त्या कामा वरवीं आमचे कोंकणी कालांतर आमी म्हणयत वर्सां घडल्या हजारांनी वर्सांनी कालांतर कितलीं वर्सांय संवसार आसतासर उरचे एक अवकाश आसा. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी मरता म्हणून आमी भियान आसा, आमी उलोवचें जण उणें जाता हें बरें आसा. पूण तिणें करच्या कामा वरवीं कोंकणी मरचें सकाळ जाता नाल्यार मरत ना म्हणल्या स्थितीर आसा. त्या देखून तिका आमी हांगासर आपण हाडल्या आनी एक ताळये पटून आपण हाडल्या. कित्याक म्हळ्यार हें काम कोणें म्हणून करीत जें आहलें. सांगा तुमी डेम्पे कॉलेजीक कशें आयल्यात, तेंच्यानी NLP कशें स्टार्ट केलें म्हणून सांगा. हांव डेम्पे कॉलेजान 1997 म्हजी अपॉयंटमेंट जालें. अपॉयंटमेंट जालें नॉर्मल लेक्चरर एसिस्टंट लेक्चरर म्हणून जालें आनी थंय काम करतना म्हाका उमेद आसलें की हांव शिकूंक जाय आनी मुखार शिकूंक जाय. पण कितें जाता गोव्यान इतले धाकटुले प्लेस आसा आनी भुरगीं आसा हांकां सगळें सोडून कशें वचपाचें. तेन्ना कितें जालें गोवा युनिवर्सिटीन एमफील पयली फावटी येलें कंप्युटर सायन्स. गोवा युनिवर्सिटी फर्स्ट टायम एमफील स्टार्ट केलें. एमफील स्टार्ट केल्यार म्हाका बरें लागलें की आतां इल्लें तरी शिकपाक आमकां मेळटलें म्हणून. तेन्ना हांव बसून एमफिलाक म्हजें नांव दिलें आनी आमी 2च भुरग्यांक सिलेक्ट जाले. मागीर कित्याक म्हाका तेन्ना पर्यंत एक 7-8 वर्सां जालें काम करून. तेन्ना म्हाका टीचर आसा म्हणून लेक्चरर आसा म्हणून म्हाका तेन्ना एडमिशन दिलें एमफिलाक. आनी बरेंच सांगपाचें कितें आतां इतले वर्स जावन एमफिलाचे एग्जाम बरोवपाक पयली एग्जामाक म्हाका न्हू 15 आउट ऑफ 3.5 मार्क मेळ्ळे. म्हाका सामकें हें दिसलें की अरे बापरे 15 मार्कांनी 3.5 मेळ्ळे. कित्याक म्हाका कितले वर्सान हांवें एक एग्जाम बरयलें न्हू तर म्हाका दिसलें अरे बापरे फेल. ISA असलें इंटरनल असेसमेंट फेल पास ना पण म्हाका अशें दिसलें की अरे बाबा म्हाका इतले कमीच मार्क मेळ्ळे. पण हांवें कांय होप बी म्हजें सोडूंक ना. हांवें सांगलें ना आतां एक्सटर्नल एग्जाम आसा तो हांव बरयतलें. आनी म्हाका तुमकां सांगपाक बरें दिसता म्हाका फर्स्ट क्लासान हांवें पास जालें एमफील. आनी आय एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी कंप्युटर सायन्स. दोगां पैकी एकच. दोनी पैकी एकच हांवूच पास जालें ती कंप्लीट करूंक. तेन्ना एमफील करतना एमफिलाचें सेकंड सेक्शन म्हणजे प्रोजेक्ट आसा आनी म्हाजे गायड डॉक्टर ज्योती पवार कोण म्हाजी गायड आसली एमफिलाक. तेणेन म्हाका सांगलें की कोंकणीचे पॉज टॅग दॅट इज पार्ट ऑफ स्पीच टॅग डेटा ग्रामराचे पार्ट आसा अशे 50,000 सेंटेन्सेस TDIL टेक्नॉलॉजी एंड डेव्हलपमेंट ऑफ इंडियन लँग्वेजान केले आसा. तूं ते घे आनी कर आपलें कितें जाय म्हणून. म्हाका आतां कोंकणी भाशा आतां कितें करपाचें एक सायडीन कोंकणी दुसरे सायडीन इंग्लीश बरयलें. आतां करपाचें कितें म्हणून म्हाका तेंच कळना. तेन्ना हांवें म्हाजी रिडींग सुरू केलें आनी म्हाका कळ्ळें नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसींग NLP हें आसा टू टीच द मशीन हाव टू अंडरस्टँड अ लँग्वेज. मशीन म्हळ्यार कशें? मशीन मीन्स अ कंप्युटर सर्वर आय मीन मशीन वी कॉल अ कंप्युटर. अ प्रोग्राम बरोवपाचें ती प्रोग्राम कंप्युटर विल अंडरस्टँड अँड टेल अस द आन्सर. That is called as NLP, Natural Language Processing. It's an artificial intelligenceचे काम आसा. ओके. तर तेन्ना हांवें हे 50,000 सेंटेन्सेस घेतले आनी कोंकणीन तेन्ना हांव एमफील करतना दॅट इज 2016 इतले सेंटेन्सेस असले एनोटेटेड म्हणजे तेका एक पार्ट ऑफ स्पीच कितें तरी दिलें असलें सायडीन दॅट इज ॲनी. आतां म्हाजें नांव घेतलें ॲनी एक नांव आसा अशें एनोटेशन केलेलें इतले सेंटेन्स असले. गुगलांत आन्सर विचारले बरें. अशे असले इतले सेंटेन्स आनी इतले सेंटेन्सान हांवें म्हाजी एमफिलाचें काम केलें पयलीं. तेन्ना म्हाका कळ्ळें ही कोंकणी भाशेक कितल्यो काम करपाचें आसा. कित्याक तांकां स्पेलिंग चॅकर ना, तांकां मॉर्फोलॉजिकल एनालायसर ना, तांकां स्टेमर ना, पॉज टॅगिंग टूल ना. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें वर्क फुडें वचपाक आनी आमकां कंट्रिब्यूट करपाक जातलें सोसायटीक. कितें करता हांवें कितें तरी एमफील आसूं या PhD आसूं हांवें एक अल्गोरिथम ना तर कंप्युटर सायन्साचे एक प्रोग्राम केलेले आनी थंय दवरले. कोणाक कळपाचें ना की हें कितें म्हणून. पण एक सोसायटीन कितें दिवपाक जाता
तेन्ना हांव चिंतलें हे सगळे टूल्स आमची धाकटुल्या भाशेक आनी कोंकणी लो रिसोर्स लँग्वेज सांगता. कित्याक लो रिसोर्स लँग्वेज म्हणजे आमकां एनोटेटेड डेटा ना कोंकणीचे, म्हणून हे लो रिसोर्स लँग्वेज जालें. आनी हे लो रिसोर्स लँग्वेजाक आमकां खूब काम करूंक जाय, तेन्नाच ही इन फोर फ्रंट येतली. आनी कोंकणी स्टेट लँग्वेज, हां दुसरे स्टेट लँग्वेज लायक मलयाळम, आणि तमीळ 5 स्क्रिप्टांनी बरं येतात. हां 5 स्क्रिप्टान बरं येता. एका आवयक 5 आवय जॉईन जाल्ले बरी, आमच्या एका भुरग्याक 5 आवय आसले बरी. आतां कंप्युटराक हे 5च घेवन शिकोवपाक जायना, कित्याक ते दुसरे भाशेचे एनोटेशनच ना. आतां तुमी कन्नडान घेतले, थंय आतां तुमचें नांव रेमंड सराचे नांवाच्या सायडीन नेम म्हणून काय ना. हां तशें एनोटेटेड कॉर्पसच ना. हां तर कॉर्पस ना तर आमी मशिनां कशी शिकयतले. म्हणून म्हाका कळ्ळें आतां कोंकणी इन कन्नडा, कोंकणी इन मलयाळम हे भाशेक ही स्क्रिप्टाक काय एनोटेशनच ना. ही देवनागरीक इल्ले आसा. आता तुम्ही देवनागरीक आतां करीचे पडला. ऑफिशियल एक्सेप्टेड देवनागरीक हांव हें काम करता. करीचे पडला म्हळ्यार दुसरी तुमकां काही दुसरी वाट काय डेटाच ना. आनी हांव एक कंप्युटर सायन्स टीचर, हांव लिंग्विस्ट न्हू, हांव ते लिंग्विस्टाचें काम करपाक जायना. आतां लिंग्विस्टाक ही कोंकणीन सामकी बरी कामां आसा टू टेक हे लँग्वेज मातशें फुडें व्हरपाक. तशें हांवें हे कोंकणीचे एक धाकटुले टूल्स करपाक सुरू केले. आनी म्हाजी पयलीं बी रिसर्चरान काम केलें आसा. मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिसान बी काम केलें आसा. तें हांवें कितें केलें, हांवें तेंचे डेटा सेट घेतले, तेंचे कडेन कॉर्पस घेतले आनी ते कॉर्पस हांवें म्हाज्या कामाक यूज केले. सो ऑलमोस्ट 60,000 वर्ड्स अशे आमी स्पेलिंग चेक पयले तुमकां दितना कितले आसले? तेन्ना बी 60,000 असले, पण ते दुसऱ्या फॉर्मॅटान असले. आमी आमचे तशें जाय ते फॉर्मॅटान घातले. आतां हांव एक लिंग्विस्ट ना म्हणून म्हाका ऍड करपाक जायना. हां तशें म्हाजे कॉलेजीन डॉक्टर अंजू साकरदंडे म्हणून हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लँग्वेजेस आसा आनी ती बरी मदत डेम्पे कॉलेजीचे आनी ती बरी मदत करता आनी ती म्हाका न्यू वर्ड्स बी म्हाका ती कित्याक ती लिंग्विस्टीक ती MA इन कोंकणी. ती MA इन कोंकणी. सी आतां एक कंप्युटराक शिकोवपाक ना तर खंय तरी बरें रिसर्च काम करपाक न्हू आमकां एक कॉपरेशन जाय. एक लँग्वेज, एक कंप्युटर सायन्स, तो कॉपरेशन येयल्यार कितें जाता आमकां बरें काम, बरें आउटपूट मेळटा. तशें हे पयलींचे रिसर्चर्स बी म्हाका तेंचे डेटा दिले, हांवें ते यूज केले. आतां कंप्युटरान आमी सदां सांगता रियूज कर. सगळे परत करपाचें ना, आमचे कडेन कितें आसा ते रियूज कर. तशें हांवें तेंचे वर्ड्स सगळे घेवन रियूज करून आतां ही सगळी टूल्स हांवें जे डेव्हलप केले ते सगळे ऑनलायन आसा आनी कोणाक जाय ते यूज करपाक जाय. ताणी तुमच्या त्या वर्काक वचून कशें वर्क आतां कशें करपाचें म्हणे आतां सगळ्यांक सांगपाक म्हाका दिसता की आतां सर्वर जाय, सर्वर स्पेस जाय, ताका पयशे जाय आनी हें सांगपाक म्हणजे एक्सप्लेन करून दिवपाक खूब त्रास पडटा. तर हांवें कितें केलें, म्हाजेच एक वेबसायट काडलें www.anirajan.com आनी थंय हांवें हे सगळे टूल्स घाल्यात. आतां कोणी वचून कंप्युटर वचून www.anirajan.com ANNIRAJAN.com नातर गुगल सर्चान ॲनी राजन बरयल्यार बी पुरो ही वेबसायट मेळटले. आनी वेबसायटाचे टुवर्ड्स द रायट हँड सायड थंय NLP म्हणून आसा, थंय क्लिक केल्यार हे सगळी टूल्स म्हाका दिसता. टूल्स मेळटा आनी ही टूल्स आर ओन्ली फॉर कोंकणी लँग्वेज. आनी म्हाजें एम आसा की असले सगळे टूल्स आमी हे लँग्वेजान करूंक जाय. पण म्हाका एक दिसता कितें की हे एनोटेशन ओन्ली इन देवनागरी आसा. मागीर तुमचे कन्नडाचे, मलयाळमाचे नाजाल्यार पर्शो अरेबिकाचे हे सगळे काम कोण करतले? एक आमी ब्रेक काडून घ्या. कोंकणी भाशेन कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये ॲनिराजन आनी कोंकणीक एक कालांतर वर्सांगांतल्यान उरचेतलें एक काम ती करते आसा NLP आनी ती आमकां SS जावचें कशें म्हणून सांगता आसा. राव आमच्या खातीर पळय बी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेन घेता एक ब्रेक काडून घेता. स्वागत मगोचें कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा ॲनिराजन आनीक ती कोंकणी कालांतर उरोवच्या एका कंप्युटर बेज कार्यांत एक भोव म्हत्वाचें
एक साधन करते आसा तिने करचे PhDचे काम जाल्यार MPhil करचे PhDचे काम जाल्यार ताच्या वरवीं एक कोंकणीक एक बेज एक वर्सांगांतल्यान उरचेतले कोंकणी मरोंक सोडनातले जालें कोंकणी आमी मरता म्हणटा म्हणे मरोंक सोडनातले जालें एक म्हत्वाचें काम ती करता आसा पूण तिका अडकळाची एक कितें म्हळ्यार तिका फंड ना तिणें सांबाळांतले पयशे करसून हें काम करचें आसा तितलें मात न्हय तिणें कर्नाटका केरळा गोवा महाराष्ट्रा तेणें भोंवचें पडटा आनी सांगात दोगां जाणांक आपण व्हरचें पडटा दे आर ऑल्सो व्हेरी गूड बट स्टील एक्सपेन्सीव एक वर्क ते करते आसा पयशे करचो एकाडेमी स्टार्ट जाल्या उपरांत अनुदान स्टार्ट जाल्या उपरांत सगळीं काम करतात बट आपणाच्या हातांतले पयशे घालून एक कोंकणी घालून काम करचें व्हडले चिंतीत मनीस आसचे पूण ती करता त्या देखून तिका हांगा कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन आमी हाडल्या त्या देखून सांगा आतां तशें हांवें हार्डशिप्स कितें जालें हांव PhD करतना माझे गायड डॉक्टर अंबुजा सलगांवकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्युटर सायन्स मुंबय युनिवर्सिटी म्हाका थंय एडमिशन मेळ्ळें PhD करपाक आनी बॉम्बे युनिवर्सिटीच्या IQAC कमिटी क्वॉलिटी ऑफ युनिवर्सिटीचे PhD पळयता तेणें म्हाका सांगलें की ओके तूं कंप्युटर सायन्सान करता ही भाशेक पण तुजें सोशल कमिटमेंट कितें म्हणून तेन्ना हांव चिंतलें आतां हांव कितें कंप्युटर सायन्स स्टुडंट ना हांव सोशल सायन्साचें स्टुडंट ना आतां हांव कितें कंट्रिब्यूट करतलें तेन्ना म्हाजे गायडासून हांवें डिस्कस केलें आतां कितें करुया आमी म्हणून तिणें सांगलें की तूं चिंत तुका कितें करूंक जाय हे लँग्वेजान तेन्ना म्हाका हेंच एक म्हाज्या मनान सदां असलें की कोंकणीचें देवनागरीन हांव करता पण कोंकणीचें कन्नडा लिपीन नातर कोंकणीचें मलयाळम लिपीन हे एनोटेशन केन्ना जातलें आनी केन्ना हेजे स्पेलिंग चेक येतले बी म्हाका मनान आसा तेन्ना हांवें म्हाका अशें दिसलें की एक कोंकणीचें एक डॉक्युमेंटरी करया आनी ती डॉक्युमेंटरी म्हणजे रिटर्न डॉक्युमेंटरी न्हू एक विज्युअल ऑडियो विज्युअल डॉक्युमेंटरी करया ते सगळे भोंवून सगळ्याक मेळून तेंचे ते फोक सॉंग घेवपाचे आनी तेंचे उलोवपी एक्सेंट घेवपाचे आनी उलोवपी बोली कशें आसा बोली कशी आसा ती घेवपाची 42 बोली म्हण आसा हां तशें ते घेवन एक बरीसे डॉक्युमेंटरी करया आनी ती कंट्रिब्यूट करया एज माय सोशल कमिटमेंट फॉर दिस लँग्वेज ऑफ कोंकणी अशें जातना आतां म्हाका तर कॅमेरा यूज करपाक कांय कळना म्हाका ते कोंकणी आय एम नॉट अ कोंकणी हांव कितें पोयम बरोवंक ना हांव कोंकणीचे खंयचे बी ग्रंथ या कितें कांय रीड करूंक ना तशें कांय ना तेन्ना हांवें म्हाजे दुसरे फ्रेंड्स आसा एक पारितोश म्हणून एक विडियोग्राफर आसा आनी यशवंत म्हणून आमचे एक स्टाफ आसा अंजू प्रजल साकरदंडे आनी हे सगळे म्हाजे आयडिया हांवें सांगले आनी तांकां ते बरें दिसलें तेणें सांगलें की अशें एक डॉक्युमेंटरी ना कोंकणी ते तूं करता तर आतां फायनान्साचे प्रॉब्लम आले तेन्ना हांवें सांगलें की म्हाका पयशे कोणाक दिवपाक म्हणजे अशा विडियोग्राफराक बी दिवपाचे पयशे ना पण तुमी म्हाज्या वांगडा खंय खंय येता थंय आमी स्टे आनी तुमचे जेवणचे हांव पयशे मोडटा म्हाजे सॅलरीसून आनी तशें आमी टिकेट बी सगळे बूक करून आमी केरळान गेले केरळा आमी बरी लोकांक सगळे मेळ्ळे आनी तांकां बी बरें दिसलें की हरिंद्र शर्मा मेळ्ळे देन रमेश पैम आमकां मेळ्ळे आनी सगळे अशे बरेचसे लोक आमकां मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी एनकरेजमेंट दिलें आनी तांकां सामकें बरें दिसलें की गोव्याचें एक आनी एक सरान तर म्हाका एक पोयम बी दिलें गेल्यान एक पोयम बी दिलें म्हाका कुळमी कम्युनिटीचे हांव ते इंग्लिशान रीड करता कमिंग फ्रॉम गोवा हियर 500 years लॅप्स वी आर स्टील आर डाऊन ट्रॉडन नोबडी केअर्स अस अशें म्हणून एक बरेंशें पोयम बी बरोवन दिलें आनी तेंचेच पोयम तेणें म्हाका एक कॉपी बी दिलें ते पोयम आनी सांगलें आनी कितले लोकांक थंय मेळ्ळे तांकां दिसता की आमकां गोवे दिसूंक जाय पळोवंक जाय आनी ते केन्ना गोव्यान येवूंक ना म्हाका ते मातशें अशें दिसलें की हे हांव म्हाजे पयशे मोडटा म्हाका तेन्ना कांय दिसूंक ना कित्याक म्हाका हेंकां मेळपाक एक संदी जाली एक संदी जाली आनी संदी म्हणजे आमी अवकाश मेळ्ळे आनी तांकां तेंचे मनान कितें आसा आनी एक तरी एकान एक फोकलोर सांगलें एक कावळे तूं गोव्यान वच आनी सांग तांकां अशें म्हणून फोकलोर तेंचे गाणी आसा आनी म्हाका अशें दिसलें की पयशे येता आनी वयता पण अशें डॉक्युमेंट करून दवरपाचें तर एक म्हाज्या मनान येलें तर म्हाकाच बरें दिसता की हांवें हें काम सोडूंक ना PhD एक काम तुमचे पयशे उरले जाल्यार कोणाक गरज ना भुरग्यांक आनी पुरा फ्युचराक कांय पयशे गरज पडटात म्हणून कांय ना तशें कांय ना
आनी राजनाची भुरगीं म्हणून सांगूंक गरज पडटा हां, हां. ते कितें जाता की एक मनान आमच्या हांव कितें सांगता आमच्या सगळ्यांच्या मनान एक कितें काम करपाचें येता. आतां खंयची काम हांवें केन्ना चिंतूंक ना हांव कोंकणीन काम करतली या कोंकणीचे अशें डॉक्युमेंटरी करतलें कितें बी करतलें हांव केन्ना चिंतूंक ना. पण म्हाज्या मनान येलें आनी हांवें केलें आनी म्हाका आतां सामकी बरें दिसता की हांवें हें काम सुरू केलें. आतां ऑलमोस्ट 30-40 पिपलाचें आमी रिकॉर्डिंग केलें आसा. आनी ते आमी खंय पिपल प्रॉमिनंट पिपलाचे केरळा गेले, कारवार गेले, मागीर गोव्यान गेले, आतां मँगलोर येले आमी. आतां आमकां भटकल वचूंक जाय, सिद्धी ट्रायबांक वचूंक जाय, परते कासरगोड कोण आसा तर तांकां बी. हां, तशें आमी सोदून सोदून लोकांक कशें आनी अशें खंय व्हडले परफॉर्मन्स बी करना, सादे ते आपली परफॉर्मन्स दिता. कित्याक हे रॉ मॅटिरियल आसा डॉक्युमेंटरीचे आनी हे डॉक्युमेंटरीचे आमी रॉ मॅटिरियल करून 1-2 वरांचे रॉ मॅटिरियल करून आमी ते पब्लिकाक युट्यूबार बी कितें घालून दितले. कित्याक कोणाक बी जाय तर कोंकणीचे डिफरंट डायलेक्ट्स गाण्यान आनी बोलीन तांकां आयकपाक जातली. तशें हे डॉक्युमेंटरी हेका करपाक आमकां खंयचे बी सपोर्ट ना. आमकां कितें आसा ते इल्ले तितल्यान आमी हे सगळे आमची डॉक्युमेंटरी उपयोग करता. तशें आमची ही डॉक्युमेंटरी फुडें वचपाची आसा आनी एक 2-3 शेड्युलान आमी सगळी शूटिंग सोंपयतली. पयलीं म्हाका कितल्या घंट्याचें शूटिंग जाता? ऑलमोस्ट आतां घंट्यान घेतले तर ऑलमोस्ट 2-3 आवर्साचे ऑल टुगेदर घातल्यार आमचे शूटिंगाचे मॅटिरियल आमचे कडेन आसा आतां. पण हे केन्ना केन्ना आमकां एक दिसान एकच शूटिंग करपाक जाता कित्याक दुसरे लोक बिजी आसा, पण आमी रावता. तुम्ही युट्यूबाक आनीक सर्वराक कितल्या घंट्यांचे शूटिंग जे म्हळ्यार अपलोड करता? मॅटिरियल ऑलमोस्ट 2 आवराचे आमी अपलोड करतले. ते रॉ मॅटिरियल आसा. कित्याक कोणाक आतां तुमचे बी आमी इंटरव्यू घेतले आमी तशेंच घातले, कितें कट करपाचें ना. आमी तशेंच घातले कित्याक मॅचिंग जावच्या बरी करता तेन्ना कितें लोकांक आयकपाक जाता तुजे व्यू पॉयंट कितें आसा म्हणून. तशें आमी सगळे इवन तियात्राचे कोंकणी अकादमी वचून आयल्यात, कर्नाटका कोंकणी अकादमी थंय बी गेले आनी थंय आमचे तियात्री भाव भयण आसात तेंचे बी घेतले गोव्यान. आनी म्हाका हेच बरें दिसता की एक अनबायस्ड प्लॅटफॉर्म हांव कंप्युटर सायन्सान आसा म्हणून एक अनबायस्ड प्लॅटफॉर्म सगळ्यान म्हाका कोणाचे कॉन्टॅक्ट ना. म्हाका कोंकणीचे कोणाचे कॉन्टॅक्ट ना, पण कोंकणी भाशेक म्हाका इतले तरी करपाक जाले ते म्हाका सामके बरें दिसता. एक ब्रेक करण्याचो टायम आयलो. कोंकणी भाशेन कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आनी राजन आसा, कोंकणीक व्हड कॉन्ट्रिब्युशन ती दित आसा. राव आमच्या सगळ्या कडेची एक सेक्शन आसा पळय बी फॉर कोंकणी भाशेन घेतला एक ब्रेक काडून घेता. स्वागत मोगोचें कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा आनी राजन. कोंकणीक एक म्हत्वाचें प्रोजेक्ट करून बॅक एंडाचेर कोंकणी कंप्युटराचेर आनी सर्वरांचेर येवच्या बरी पळोवचे एक प्रोजेक्ट तेणें काण गेला आनी त्या वरवीं आमी म्हणटा आनी 100 वर्सां कोंकणी वंतली. ना 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 कालांतर हजारांनी लाखांनी वर्सां वंचतली एक साध्यता आसच्या बरी ती करतेत आसा. त्या देखून तिका आमी हांगासर आपणाटला कोंकणी भाशेन एकत्र जावन तुमकां कोणाय की प्रोजेक्टां या अचिवमेंट कोणी केल्लें आसा जाल्यार हांव रायमंडी करून ताकोडे म्हजे नंबर 9845419482. तुमी केदाळय म्हाका कॉन्टॅक्ट करयात आनीक हर एक पोटी कॉन्टॅक्ट केल्ल्या वेळा तुमी म्हाका ह्या कारणा खातीर कोंकणी भाशेंतली एकत्र कार्यक्रम पार्ट घेवंक जाय म्हणून सांगल्यार आमी कुठले तुमकां अवकाश करून दिता. तुमचे अचिवमेंट खंयची संस्कृतीक जावंक पुरो, असलें दाखलीकरण जावंक पुरो, या स्पोर्ट्स, कृषी, या खंयचे तरी अचिवमेंट जावंक पुरो, खंयचेय जावंक पुरो तुमी आमच्या सांगाता म्हाका संपर्क करा. नंबर हेजवळ सांगले तुमी 100% हांगा कोंकणी भाशेन हर एक अभ्रेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर हे कार्यक्रम चलता आनी मारू प्रसार फाल्यां 3:30 ते 4:30 म्हणसर जाता शुक्रार हर एक अभ्रेस्तारा फाटल्या 3 वर्सां जावन 150-150 वरून सडीत एपिसोड आमी केल्यात आनी हर एकल्याक अवकाश करून दिला. ते देखून आनी राजन आमच्या मध्ये आसा. सांगा दीस इज वन टायप ऑफ क्रॅक आमी आमकां एक पिरकी म्हळ्यार तुमी गांव भोंवतात, केरळ येतात, कर्नाटका येतात, कारवार येतात आनी काय येतात. तुमची
फॅमिली कितें म्हणटा? ते तशे सामके मिन्स पयलीं सगळे बरे असले, हांव कामां वचून येताले पण केन्ना सकाळी 9 o'clock यायचे, सांजेर 5 येवचे. पण म्हाजे रिसर्चाचे मातशें इन डेप्थ हांवें शिकपाक गेलें तेन्ना म्हाका दिसलें की ना आमकां आनी कितें करूंक जाय म्हणून. पण म्हजे हजबंड डॉक्टर राजन मॅथ्यू तो फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टर आसा आनी तेजे मेजर गव्हर्मेंट कॉलेज केपें शिकयता आनी तेणें LNCP ग्वालियरासून तेजी PhD बी केलें इन स्पोर्ट्स आय मीन फिजिकल एड्युकेशन आनी हॉकी तेजी स्पेशलायजेशन. तो बी तसो भायर आसता, काम खेळपाक बी वयता आनी 2 चेडवां आसा. एक व्हडले BSc मॅथ्स करून B.Ed करता आनी तेजी नांव एलिझाबेथ राजन आनी दुसरी सोशियोलॉजी BA सेकंड इयर करता. आतां तांकां ती सारकें अशें दिसता की मम्मी केन्ना बी वयतली आनी म्हाकाच विचारता हे म्हयन्यान खंय वचना तूं वचना तशें विचारता. खंय येता इमणीसारच्या बदलाक वचना हिंगी म्हणटा जास्त ते दॅट मच सपोर्ट. ते बरे सपोर्टीव आसा ते. हांव केन्ना जॉयंट फॅमिली बळे आतां जॉयंट फॅमिली तेन्ना बी म्हाका सामकें बरें जालें कित्याक म्हाजे फादर इन लॉ मदर इन लॉ असले आनी म्हाका इतलें म्हाका म्हाजें कॉलेज आनी म्हाजें घर म्हणजे 45 किलोमिटर्स. 3 बस घेवन जेम्पे कॉलेज 45 किलोमीटर एवरी डे 1 वे 45 किलोमिटर्स 3 बस घेवन जाय. 90 किलोमीटर. नावेली टू मडगांव, मडगांव टू पणजी, पणजी टू मिरांबार अशें म्हाका बस घेवन जाय. पण म्हाका कितें फुडाचे प्रॉब्लेम सगळे नाश्ता बी म्हाका करून दिताले आनी भुरगीं तशें पळयताले. तशें बरी असलें. हांवें टचवूड सांगता मिन्स देवान सगळे तशें दिवंक जाय हांव सांगता. सास भी कभी बेटी थी. ती बी नर्स असली. सास भी कभी बेटी थी जो उसको याद है. तशें असलें ते बरे सपोर्ट दिता. आतां बी हांव म्हाजे ट्रेन आज हिंगा मँगळूर येवपाक रात्री 10:30 असलें ते विंडोसून मम्मी बाय बाय मागीर मेळया अशें म्हजी भुरगीं सांगता. ती कित्याक रडना तशें कांय ना, व्हडलीं भुरगीं जाले आनी हजबंड बी तुका स्टेशन सोडून येता. माय माव सपोर्ट करता, दॅट इज अ ग्रेट थिंग. तेंचे सपोर्ट आसा. आनी म्हाजी आवय आनी बापय आसा. बापयक 84 जाले, मावयक 74 जाले. ती बी गोव्यान रावता, केन्ना केन्ना केरला वयता आनी तांकां बी तशेंच दिसता की ही खंय केन्ना वयतली तांकां कळना पण वयतली ती म्हयन्यान एक फावटी ती खंय तरी वयतली, कोंकणी लोकांक मेळटली, कितें तरी रिकॉर्डिंग करतली, परते येतली म्हणून. अशें बरें सपोर्ट आसा. टीम बरें सपोर्ट आसा. हे दोग जाण भुरगे दोन पारितोष आनी यशवंत आसा ते बरे आसा. यू आर एक्सटेंडेड फॅमिली. एक्सटेंडेड फॅमिली आसा. हांव कितें सांगता, आमी मनान न्हू पॉझिटीव अप्रोच घेतले न्हू तर आमकां सगळें जुडून येता. आतां कोण करतली ही काम, आतां खंय वचूंक जाय, कोणाक मेळूंक जाय अशें आमच्या मनान आसा तर म्हाका दिसना ते करपाक जाता. तुज्या बरी मस्त जाण स्त्रियो हे प्रोग्राम पळयता आसा. ए लॉट ऑफ पीपल कोंकणीचे मस्त म्हळ्यार एक 4-5 हजार ऑलरेडी. सांगा एक खंयचेय करीचे जाल्यार स्त्रियेन कितें प्रकार जाय? आतां स्त्री हांव केन्ना स्त्रियाक सांगना तूं घर सोडून कितें कर म्हणून. आपली घरान रावून आपले आयडेंटिफिकेशन हाडपाक आपले इल्ले आमचे खूब तरी आमकां ऑपोजिशन्स आसतले पण थंय बसून आतां पळय म्हाका भायर वचून शिकपाक जावंक ना तर हांव गोव्यानूच एमफील केल्लें. पण इग्नो बी केलें हांवें. तर कितें जाता तेन्ना म्हज्या फॅमिलीक एक कॉन्फिडन्स येयलें की हे शिकतली म्हणून. तेन्ना म्हाका बॉम्बे युनिवर्सिटी मेळ्ळें, म्हाका वच म्हणून सांगलें. तर आमचे बायलां कडेन खुबशे टॅलंट आसा. इट इज ट्रायल एंड एरर. येस आमकां आतां आमी झगडी करून हांवें म्हाजी MCA शिकोवपाक हांव भायर गेलें तर म्हजी फॅमिली लायफ सामकी पिड्यार जाता. पण हांवें तशें करूंक ना. हांवें थंय बसूनच केलें आनी आमी एक पावल घालपाचें. आतां सगळे 2-3 पावल साथ घालपाक आमकां जावपाचें ना. एक पावल घालून तशें कितें जालें, बरें जालें. म्हजी कॉलेजीन म्हाका एसोसिएट प्रोफेसर जालें हांव आनी मागीर आतां म्हजी PhD जाता आनी हांव कोंकणी भाशेक म्हाज्या लायफान होम मेकर जावन आल्यार होम मेकर जातले. नो मेकले डिशे शिकती आली. पण होम मेकर बी कितल्यो काम आसा होम मेकराक बी करपाक जाता. पण एक स्टडीज आमी केन्ना सोडपाची ना. आमी स्टडीज करून रावले तर आमच्या लायफान बी बरें जातलें. आमचे भुरगीं आतां म्हजी भुरगीं बी केन्ना केन्ना सांगता तूं शिकना आज, तूं बसना बूक घेवन, कित्याक ते बी आपली बूक घेवन येता. तशें जाता. पळोवन शिकता. कित्याक हांवें केन्ना तांकां सांगना की तूं बूक घेवन यो बस म्हणून. ते म्हाकाच पळयता बूक घेवन बसता. तर बूक घेवन बसल्या तर आमी बी बूक घेवन बसया. तशें आमच्या घरान ते 7 ते 9 ते तशें कांय TV प्रोग्राम कोण पळयना.
कित्याक सगळे आपल्या सगळे आपल्या आपल्या कामात शिकच्या कामात राबतात संजे 7 तावन 9 पर्यंत मागीर आमचे इट इज अ फॅमिली एटिट्यूड या आनी मागीर आमच्या घरान प्रार्थना बी आसता आनी जेवण करून न्हिदता तशें आसा एक एनवायरमेंट तेन्ना कोण टीव्ही पळोवपाचे कामच ना केन्ना न्यूज बी कितें पळयलें ना तर कितें बरे एकाडेमीक एडिक्टिविटी कोणाक ना भुरग्यांक बी ना म्हज्या हजबंडाक बी ना आनी म्हाका बी तशें गरज आसल्यार कोणी पळयता तशेंच पण हे स्टडीज एक आमच्या लायफान बरी इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून म्हाका दिसता बायलांच्या लायफान स्पेशली कित्याक आमची भुरगीं बी आमकां पळोवन शिकतले आनी हजबंड बी पयलीं सांगतालो की कित्याक शिकता म्हणून पण ताका कळलें की ही शिकता ही सोडना म्हणून ताका बी लोकांक उपकाराक तशें हांव PhD करपाक मुंबय युनिवर्सिटी गेलें हांव कितले दिवसां रात्री ट्रेनान वयतालें आनी थंय रात्री पावतालें बी कांय म्हाका प्रॉब्लेम ना सगळे काल तुमी 4 वरांचेर 4 वरां पावले हिंगा तशें कांय दोग जाण चेरक्या सांगता पावल्या उबर बूक करून आयल्यात तशें बी आमच्या लायफान आमी शिकपाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा पण आमी तें शिकूंक जाय आनी हे कोंकणी आमी मनान सांगता की ही भाशेन म्हाका सामकी एक रूच दिले आयडेंटिटी दिली एक इंट्रस्ट दिले की म्हाका हे आनी करूंक जाय आतां PhD जावन बी आनी हे डॉक्युमेंटरी जावन बी म्हाका केन्ना दिसना की हांव सोडटलें हें काम सगळें आय विल कंटिन्यू हें काम करपाक ही कोंकणी भाशेचें आनी राजन तुमी केल्लें हें काम आमी करता मनशाक कुळाक सगळ्या उपकाराक पडटा कित्याक म्हळ्यार आज डिजिटलायजेशन आनीक कंप्युटरांत कितें आसा तेंच लोकांनी हर एकल्याक रेफर करचें मोबायल काडचे रेफर करचें एवरीथींग इट इज ए रेकग्नायज आनी तुमी केल्ल्या कामाक आमी शाबास म्हणटा तुमकां देव बरें करून दी आनी की काम करूंक बळ भलायकी आनीक सोर सहकार सगळ्यांक मेळून दी म्हणून समेस्त कोंकणी लोकांच्या तर्फेन तुमकां आमी पातयेचो देव आशिर्वाद दिवन म्हणून मागता आनीक V4 न्यूज लक्ष्मण कुंदर आनीक ताचे सांगाती हे कार्यक्रम आमचे खातीर उचित वेळ दितात तांच्या तर्फेन आनी आमच्या pingar.com तर्फेन कोंकणी भाशेन नेकेत जावन आज आयिल्ल्या खातीर ही एक रेकग्निशन पत्र तुमकां दिता तुमकां केन्नाय बरें जावन दी म्हणून मागता तुमकां देव बरें करूं कोंकणी भाशेन नेकेत ह्या कार्यक्रमात आमची सांगत आसली मिसेस एनी राजन एक एसोसिएट प्रोफेसर देंपे कॉलेजीची गोवाची आनी कोंकणी कालांतर वर्सां फाटल्या उरोवचे खातीर तिणें काणें एक प्रोजेक्ट आमी आज एक्सप्लेन करता तुमच्या मदें सबारून अशे प्रोजेक्ट आसूंक पुरो तुमी आमकां हर एक टीम पळयतात तुमकांय चिंतूंक पुरो म्हाकाय टीव्हीचेर येचें म्हणून आमी तुमकां ट्रेन करता पयले फावटी येवनच्यांक पयलें चान्स दिता आमी आनीक हांगासर हाडून तुमकां हे कार्यक्रमांत इनवॉल्व करता तुमी तयार जावचे म्हाका संपर्क करचो नंबर जोड सांगला हांवें तुमकां सुमेस्ता देव बरें म्हणटना परत मेळया परवा ब्रेस्तारा आनी कोंकणी भाशेन लेखीत राहा कोंकणीचें काम आमी सदांच करया म्हणून सांगो सुमेस्ता देव बरें करूं.